नुस्तें आयात बंदी सोंपली। शेनवारच्या मडगांवच्या होलसेल मार्केटांत भायलें नुस्तें येतलें। गोंयच्या नुस्त्या बरोबरच भायलें नुस्तें होलसेल तशेंच रिटेल मार्केटांत मेळटलें। गोंयकाराक सवाय आनी बरें नुस्तें मेळटलें। नुस्तें चेकपोस्टार चेक जावनच भितर येतलें म्हूण होलसेल नुस्तेकार सांगतात। फॉर्म्युलेनाचे इशू वेल्यान फाटले 15 दीस नुस्तें आयात करपाची बंदी आशिल्ली। फालच्यान नुस्तें खावपाक भिरांत काय ना। चेकपोस्टार दोनूय चेकपोस्ट कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा चेकिंग करून येतले। पिवपाचें काय ना, गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काडलेलो आसा। प्लस गोंयचें बी नुस्तें चालू आसा। नुस्तें खावपाक काय भिरांत ना, फूल चेकिंग नुस्तें येतलें आनी पिवपाचें आनी सवाय मेळटले। गोंयचें नुस्तें बी येतलें आनी भायलें नुस्तें येतलें फ्रेश येतलें आनी आयस घातलें म्हणून तें फ्रोजन जायना या ताका केमिकल जायना। आयस नासतना नुस्तें उरना। सो फ्रेश येयलें तुमी आमकां नुस्तें मारपाक आयस घालपाकूच पडटा। आयस घालना तर नुस्तें फ्रेश उरत ना कशें कितलेंय केलें जाल्यार तितून केमिकल आसना। फालचें नुस्तें फ्रेश येतलें, पिवपाची गरज कांयच ना। होलसेलान मार्केटान प्लस रिटेल मार्केटान येतलें फ्रेश येतलें। फाल्यांच्यान भायलें नुस्तें येता, गाडी गिडी येतले फाल्यां। आज सद्याक कांय ना। फाल्यांच्यान रेट कमी मेळटले खावपाक लोकांक। 100 रुपया नुस्त्याचें 20 रुपया मेळटलें। 80% डावन जाता। मोठा माय नुस्तें म्हारग लोक म्हारग रिटेलान कोण विकपाचे लोक म्हारग विकतले आनी होलसेलान नुस्तें सारकें सवाय मेळटलें। कुटबण जेटीर नुस्त्यांची पावणी सुरू जाली। पावणेन खंय नुस्तेकारांक लुकसाण जाता। नुस्तेमारी खात्याची टीम पावणेची सारकी तयारी करिनासतनाच गेल्ली। निमाणे आदल्या एजंटांनीच पावणी केली। सध्या आमच्या युनियनान जे प्रिवियस युनियन आहा तेंच्यांनी अशें डिसायड केला की आमच्या फुडकाराक लुकसाण जावपाचें न्ही म्हणून आमचे जे कोण आहा ते ऑप्शन करताले आनी अकॉर्डिंगली वी वील डिस्पोज। जे आमचे पयलींचे प्रिवियस जे चलयताले इतलीं वर्सां ते आतां ऑप्शन करतले हांगा। जे आमचे एजंट आहा तांकां घेवन तेंचे एजंटच ना म्हणटा म्हाका जाय ताका दिया म्हणटा। पयलीं सांगताले ते आमचे एजंट आसताले रजिस्टर्ड आसताले। आतां पळया प्रॅक्टिकल सिच्युएशन पळया हांगा। आज हे 140 ऑप्शन जाले। आम्ही BM एजंट घेयले सुंगटा सगळे एजंट एक झाले आणि घेयले आम्ही सुंगटा। कोणी ऑप्शन केली? हे विनियन ऑप्शन केले। विनियनाचे बुनीस आले ऑप्शन करून दिले आमकां। आम्ही आता लोडिंग चालू केले। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी भीमा पाटील। गोवा फॉरवर्डान फोंड्या वावराक नेट धरला। पक्षाचे फोंडेचें ऑफिस आयतारा उक्तें जाता। 13 जुलयाक गोवा फॉरवर्डान फोंडेच्या लोकांक हेल्पलायन सुरू केल्ली। प्रतिसाद पळोवन खंय ऑफिस उक्तें केलां। PDA रद्द करपाची मागणी खंय व्हेले वयर तांकां खरेंच PDA नाका आशिल्ली जाल्यार TCPचे अर्थसंकल्पी मागण्या वेळार कपात सुचोवणी कित्याक घातली ना काय म्हूण काँग्रेसीक प्रस्न। आणि जर काँग्रेस पार्टी खरेंच सिरियस आशिल्ली आज ते तियात्र करतात, लोकांचे सेंटिमेंट्सा बरोबर खेळटात। जर तांकां खरेंच जर ओपोज करता जाल्यार रिजनल प्लॅनाचेर जाल्यार रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करा म्हणून कट मोशन कित्याक मूव केलें ना वेन इट वॉज डिमांड्स ऑन TCP। सो हातून एक स्पश्ट जाता की काँग्रेस इज क्लियरली ऑफ द ट्रॅक। ह्या हेल्पलायनीक आमकां फोंडेच्या लोकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी आमी खुबश्यो जनतेच्यो समस्या ह्या हेल्पलायना मार्फत सोडोवपाचो प्रयत्न केलो। आनी तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें की जर आमी बरी सेवा दितले, लोकांच्यो समस्या बऱ्या पद्दतीन सोडयतले जाल्यार फोंड्या एक पक्षाचें कार्यालय आसप हें खूब गरजेचें। आयताराक 5 ऑगस्टाक सकाळीं 11 वरांचेर गोवा फॉरवर्ड फोंडा कार्यालयाचें उक्तावण सोहळो आसा। ह्या सोहळ्याक आमच्या गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तशेंच नगर नियोजन आनी कृषी मंत्री श्री विजयबाब सरदेसाय हाच्या हस्ते हो उद्घाटन सोहळा पार पडटलो। त्याच बरोबर गोवा फॉरवर्डचे अन्य 2 मंत्री श्री जयेश साळगांवकर आनी श्री विनोद पालेकार हे बी उपस्थित आसतले। कथीत गर्लफ्रेंड पुलीस कॉन्स्टेबला बरोबर अनैसर्गिक संबंध दवरलो आनी ताका आत्महत्या करूंक प्रवृत्त केलें म्हूण आरोप आशिल्ल्या PSI गौतम शेटकारा आड क्रायम ब्रांचीन FIR केलो। फेब्रुवारींत वेर्णा पुलीस स्टेशनांतले एके लेडी पुलीस कॉन्स्टेबलान आत्महत्या केल्ली। फॉरेन्सिक रिपोर्टा वेल्यान क्रायम ब्रांचीन एक्शन सुरू केल्या, मात अजून त्या PSIक अटक केल्ली ना। वेर्नाचे लेडी कॉन्स्टेबलाच्या आत्महत्या प्रकरणात सुमार 6 म्हयन्या उपरांत क्रायम ब्रांचीन वेर्ना पुलीस स्टेशनाच्या PSI गौतम शेटकारा आड FIR केलो। त्या कॉन्स्टेबलाक आत्महत्या करूंक प्रवृत्त केले म्हूण PSIचेर आरोप।
तपास आनी फॉरेन्सिक रिपोर्टाच्या आदाराचेर क्रायम ब्रांचीन दुबावीत आरोपी PSI गौतम शेटकाराचेर ते लेडी कॉन्स्टेबला बरोबर अनैसर्गिक संबंध दवरल्याचो आरोपय लायला. PSI गौतम शेटकार आनी आत्महत्या केल्ले लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल दोगांय वेर्ना पुलीस स्टेशनात ड्युटेर आशिल्ली. शेटकारान ते चलयेक लग्नाचे उतर दिवन खंय संबंध दवरले. उपरांत ताका लागीं करिना जालो. ह्या गजालीन ते कॉन्स्टेबल डिप्रेशनात गेले आनी निमाणे ताणें आत्महत्या केली म्हूण क्रायम ब्रांचीन FIRान म्हणला. तपासा वेळार PSI गौतम शेटकाराची वेर्ना पुलीस स्टेशनांतल्यान GRPत ट्रान्सफर मारिल्ली. क्रायम ब्रांचीन अजून मेरेन तरी ताका अटक केल्ली ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. वाळपयचो उपनिरीक्षक आनंद नार्वेकार आनी दिवचलचो पुलीस कॉन्स्टेबल सचिन नायकाक लाच प्रकरणाक 5 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला. ब्रेस्तारा दोगांकूय बांबोळे GMCच्या वाठारांत लाच घेतना ACBन धरिल्ले. वाळपयच्या मजहर शेखाक जामिनार सोडूंक नार्वेकार पयशे मागता म्हूण शेखाचे फामिलीन ACBत कागाळ केल्या उपरांत ही कारवाय जाली. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.